Bapaci ani putaci ani powitatmiaci nawi. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकूण तुमचे सवे आसूं. देव जल्माक येवन आमचे सोय घेवन देवान आपली दुलोबाय आपली दया आनी आपली काकूट आमकां दाखयली. आमी ल्हान कालती जावया ह्या वेळार आनी देवाचे काकुतीक आनी देवाचे दुलोबायेक उलो मारिया. गायन करून सोम्या काकूट कर. देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोव. आमेन. Gloria in excelsis Deo. Amen.
Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world. Have mercy on us. You take away the sins of the world. Receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father. Have mercy on us. Gloria in excelsis Deo. For you alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High. Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis प्रार्थूया. सगळींच्या बाप्पा, ही भोव पवित्र रात खऱ्या उजवाडाच्या पोरजोळान तुवें भरली. कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्याच पुताक कालोखांत बुडलेल्या संवसाराक उजवाड कसो पाठयलोय. गोरवांच्या गोट्यांत तो अंकवार मारयेचो असोक्त बाळोक जालो. तरी तोच तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार स्वर्गा संवसाराचो दोनी म्हूण आमी तीर बाबाटान सोत मानता. देखून एक दीस स्वर्गार ताच्या सांगाता सुपूर्ण उजवाडान तुजी मोहिमा आनी संतोष भोगूंक आमकां व्हर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चोरयता सासणाच्या सासणांक. Amen. इसायास प्रवद्याच्या पुस्तकावेले वाचन. काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोठ्या सावळेच्या देशांत रावतल्यांची एक उजवाड पावलो. तांची कुशावकाय सैम वाडयली. तांचो संतोष सोडयलोय. पिकेच्या सुमयार संतोसतात आनी सुजाची लोक वाटून घेताना उगडटात. तशेंच तुज्या उगड्यार ती आनंदभरीत जातात. कित्याक विद्यानाच्या दिसा केल्ले तशें ताच्या माराचेर सून, ताच्या खांदाली काठी, ताचेर जुलूम करतल्याची बोडी तुवें ओडून उडयली. सुजाचे सगळे जोडे आनी रोखतान बोल्लोली अंगवस्त्रां ही सगळी उदपार केली आनी उशान ताचो पोस केलो.
Put off the mobile. चोरमोला आमकां एक बाळो जिला आमकां एक Which media? ताच्या खांदार उदिकार घाल्लो आसा आनी ताका वळखतली ह्या नांवान म्हज्या पूत तिनार Sit along with the media. पदवेदार देव फुडल्या युगेचो बाप पदवेदार देव फुडल्या युगेचो बाप शांतीचो पूत ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना तो दाविदाच्या सिंहासनार बसून आपले राज चलयतलो आतां हांव निती खाली निती आनी प्रमाणीकपणान ते राज स्थापतलो आनी राखतलो दरबाराचो सर्वेस्पूर आपल्या मोगाच्या बोळान हे सगळे करतलो ट्रायपॉड नाही आहे. देवाचे जागा घे. उतर हे अजून
A reading from the letter of St. Paul to Titus. Beloved, the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. The word of the Lord. Thanks be to God. Kindly rise. Bora santo saci khobor tumka hatta azam ka sur wondar zol mola to Kristo mi. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. In those days, a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This was the first registration when Quirinius was governor of Syria, and all went to be registered, each to his own town. And Joseph also went up from Galilee, from the town of Nazareth, to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed, who was with the child. And while they were there, the time came for her to give birth. And she gave birth to her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn. And in the same region, there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. And the angel said to them, "Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger." And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom
he is pleased. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. म्हज्या मोगाल बाबा भयणीनो, देवान आमकां एक पूत दिला. बाळोक आमकां जल्मला. ओ पूत कोण? ओ बाळोक कोण? ओ पूत, ओ बाळोक तोच तो जेजू क्रिस्त, जो हे रात्री जल्मलो मारयेक त्या गोरवाच्या गोठ्यांत. जो बेलेंत तो गोठो आसलो, मेंजर आसले, तोच तो गोठो आमच्या दोळ्या मुखार आसा. तुम्ही ह्या गोठ्यांत कोण आसा तो पळयता आनी ताका तुम्ही नमस्कार करता. देखूनच पाप साहेब फ्रांसीस गोठ्या विशीं अशें म्हणटा, admirabile signum, the enchanting image of Christmas creed. O क्रीब, ओ गोठो आमकां ओडून ओडून हाडटा, एट्रॅक्ट करता. ओ जेजूच्या जल्माचो देखावो भाव भयणीनो, सुपुल्ल्या भुरग्यांक, वाडलोल्या तरणाट्यांक आनी हेरां वाडलोले भावा भयणी, जाणट्या म्हाताऱ्यांक कुरयांक ताची काळजां मुरगोडटा आनी संतोसता घालून नदर ह्या बाळका जेजूचेर. भाव भयणीनो, नॅटिव्हिटी सीन, ओ जेजूच्या जल्माचो देखावो एका मोलांत आसलो, सोबीत सुंदर, आनी ह्या व्हडल्या मोलांत हजारांनी लोक येता वेता आनी अशें घडटा. एक आवय आपल्या 5 वर्सांच्या भुरग्याक दुयेक हाताक धरून त्या मोलान भितर सरता आनी फुडें फुडें वेता. तेन्ना ह्या भुरग्याची नदर त्या देखाव्याचेर पडटा. ह्या आवय ह्या भुरग्याक घेवन आयल्या शॉपिंग करपाक क्रिसमसा आदीं, खूप आदीं. पूण हो देखावो ह्या भुरग्याक ओडून हाडटा. हे भुरगे चेडूं आपल्या आवयक सांगता, मामी, let me stop for a while and look at Jesus. ही उतरां एका 5 वर्सांच्या भुरग्याची. मामी, let me stop for a while and look at Jesus. ही ती आमकां मेसेज भाव भयणीनो. ही आवय ह्या भुरग्याक खेळटा, आवय ह्या भुरग्याचेर तापता. म्हणून म्हज्या हातान केदें व्हडलें शॉपिंग लिस्ट आसा, कांयच अद्याप पुर्यान जावंक ना, आनी तूं म्हजो वेळ वगडायताय. आवय अशें उलयता. पूण हें सादें भुरगें, 5 वर्सांचें चेडूं, ताका गमून येता हो बाळक जेजू कोण पळय तो. तुमकां कितें दिसता भाव भयणीनो, आयज ह्या रातच्या वेळार जेन्ना तुमी नातालां सोबरोवंक आयल्या,
हो तो जेजू तुमकां ओडून हाडटा आनी तोच पाप साहेब अशें म्हणटा जो गोठो थंयसर आसा तो जावन आसा एक खुणा of proclamation of that great mystery of the incarnation of God the Son. हांगासर ह्या जाग्यार ताण हो गोठो जो दिश्टी पडटा तोच गोठो तुम कडेन उलयता, तुमकां सांगता देव मनीस जाला म्हणून तुमचे पासत आमचे पासत. आनी ह्या देवाक आमी घेवंक जाय आमच्या जिवितांत. पळयात आजच्या पयल्या वाचपान इसायास प्रोफेट सांगता, ओडपण करता, देवाच्या नांवान तो उलयता. हो बाळोक जो जल्मता पळय तो जातलो शांतीचो कुंवर, सगल्यांक शांती हाडटलो आनी आपले रायपण विस्तारतलो. हो तो देव जो मनीस जाता पळय तो. इसायास प्रोफेतान आदी फुडेंच हे कळीत केलोलें तें घडोवन आयलें जेन्ना जेजू जल्मलो त्या गोठ्यांत. आनी ह्या जेजूच्या जल्माची खबर आमी आयकल्या शुभ वर्तमानान अदीक सगल्या भासांनी ती आमकां थावी जाता. जेन्ना आंकवार मरेचो वेळ पावलो भुरग्याक जल्म दिवपाक, अशी तशी ती वयर सकयल ती जाता, कित्याक जागो ना. कितें तिचें जिवीत त्या वेळार जातलें त्रासाचें. आनी देखूनच थंयसर सगळेच मारयेक आनी जुजेक म्हणटा हांगासर जागो ना, हांगा सुवात ना, चला तुमी. आनी वेळ पावलो म्हणटकूच थंयसर एक गोठो आसलो, एक खाणाची वस्त आसली, खाण घालता, जेवण घालता मनशातीक. थंयसर तिणें जल्म दिलो. भुरग्याक पांघरूंक कांय ना, काय कसलीच तयारी करूंक ती पावूंक ना. थंयसर झाडां आसलीं, थंयसर पानां आसलीं. ती पानां घेवन आपल्या बाबुल्याक, आपल्या बाळकाक ती गुंठलायता. हो तो देव म्हणटा पळय तो कितली ल्हानविकाय आनी कालतेपण तो घेता. आनी आमच्या काळजांत हेंच घालता मोग सृश्टीचो. आमची झाडां, आमचे रूख, आमची उदकां, आमचो एनवायरमेंट, आमचो इकॉलॉजी कशी आमी सांबाळूंक जाय, कशें आमी राखणदार जावंक जाय. हो तो जेजू बाळोक त्याच वेळार आमकां हें व्हडलें लिसांव शिकयता. भाव भयणीनो, आमी ही नातालां कोत्ताना आनी आमी घरा वेताना आमच्या जिविताची नवसरणी जावंक जाय, आमच्या जिविताचे बदलोक येवंक जाय. आमी जेजूक ना म्हणचें न्हय. आमच्या घरांत तुका जागो ना, आमचे फामिलीन तुका सुवात ना, आमच्या पिरगोजेन आमकां तूं नाका ना, हें आमचें मन न्हय. आयज आमी ओदीक बाबडटान, ओदीक नेटान म्हणटा जेजू ये तूं आमच्या संगात तूं राव. आनी आमी तूं आमकां शिकयताय, तूं आमकां वाट दाखयताय ते भाशेन आमी चलतले. देखूनच घेवन पावलो दिताक बरोवन अशें सांगता, जे कितें वायटोवें आसा, अधर्मीक तुमच्या जिवितांत आसा तें तुमी सांडून दिया. कित्याक देवाची दुलोबाय तुमकां फावो जाल्या, देवाची दुलोबाय काकूत आनी दया तुमकां मेळ्ळ्या. देवान तुमकां आपलो पूत दिला. भाग्योन चुवाव आपल्या शुभ वर्तमानान पयल्याच आवेस्वरांत म्हणटा, जेजू जो जल्मला पळय तो आपल्या मोदेकोत आयलो, घरच्या मोदेकोत आयलो, पूण घरच्यांनीच ताका घेवंक ना. ही गोत आमची जावंक फावना. असले जिवितांत आमी चिंतूंक फावना. पूण पोत्तेंच रूण लांब हातांनी ताका आमी वेंगोवंक जाय. आनी आमी ताका वेंगयल्यार आमच्या जिवितांत आमी खऱ्यापणीच वेळ पावतांच आमकां स्वर्गा राज्यान मोखूट जोयताचो, अनंदाचो मेळटलो. ह्याच गोट्यान जे तुमी पळयता पळय तो
थंयसर आमकां दिसून येता श्रिस्ती आसा, उदक आसा, झाडां वाडलोली दिश्टी पडटा आनी थंयसर मोनजाती आसा. जेजू वो ताचे आवय बापूय मोनजातींक धांवडायना. कितलो म्हूण अपुरबाय करता श्रिस्तीची. कोण भाशेन श्रिस्तीचो राखणदार ती जाता तो जेजू. हे जावं दी आमचें जिवीत. हे भाशेन ह्या बाळका जेजूक जो जल्मला आमी मान दितले हांव आनी तो खरेंच आमचो देव अशें आमी मानून घेवया. My dear brothers and sisters in Christ Jesus, the Gospel according to St. John tells us that God is love. And this love, out of love, created the world. And He put human beings at the helm of affairs. But because of sin and selfishness, humans went astray. Out of love for humanity, once again, God established a covenantal relationship. But that too failed. And finally, God sent His only begotten Son, our Lord Jesus Christ, into this world. So God intervened decisively on different occasions in the history of salvation. The important event was He chose Moses to bring out, to lead the people who were in slavery in Egypt. The other times He chose so many prophets to admonish His people, to bring back His people on the right path, to motivate the people. And finally, the most powerful and glorious event, God's intervention, was sending His only Son into this world. He sent His Son as a Savior of the world, and that is the event we are celebrating now, the birth of the Savior. The Word becoming flesh, the birth of Jesus. And when we have experienced the birth of Jesus here, a little after midnight at 12, we sang Gloria and announced His birth. The bells of the church were ringing, but I'm not very sure whether the bells of our heart rang simultaneously. The bells of hope, of joy, of love. If it has not rung into our hearts, then we need to ask ourselves, what difference it makes into my life, the birth of Jesus. The Gospel according to Matthew chapter 1 verse 23 says, the virgin will bear a son and they will name him Emmanuel, which means God is with us. And this God who is with us is now with us. He is born to us. His birth effects a change and transformation into our lives. He being God, He set aside His power. He gave up His glorious throne
and became human, just like you and me, to go through the pain and suffering that we go through and show us the way.